मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणका मोत्या कार्यावळीक तुमकां समजताक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. पालकाची नोखेत्रां पालकाचेर न्हेसपी माणका मोतयां हांकां तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न करता आसतनाच आमच्या मरें जायते मालगोडे कलाकार ह्या पालकाचेर न्हेसून गेले. आयज थोडे आमच्या मदें नात, थोडे ह्या संवसारांत आसात. जाणी पालकाची जायती सेवा केल्या. खरेंच आयज आमी तांकां सलाम मारता, जांच्या उदेशी आयज आमकां उर्बा जाता आनी सोंपेपणी ह्या पालकाचेर न्हेसोंक आमकां संदी मेवता. तांचो वावर तुस्त करपा सारको. ह्या खिणांत ह्या वेळार म्हजे बरोबर एक मानेस्त आसा जाणें पालकाचेर वेगळी नामना मेळयल्या. ताची आमी मुलाखत करुया, ताचे लागीं भासाभास करुया आनी ताचे अनुभव तुमचे मेरेन पावोवपाची तुमी आमकां संदी दितात त्या पासत आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एस्तेला बाय खूब बरें दिसलें तुजे बरोबर आमी आतां भासाभास करता आसतनाच. खरें म्हटल्यार जायते फावटी आमकां आमचो गांव सोडून खंय तरी पयस वचचें पडटा. आनीक म्हाका उगडास आसा एका तियात्राक आमची कुवेटच्या देशांत वळख जाली, थंयसर आमची भेट जाली. तर ह्यो आमच्यो कार्यावळी तूं केन्ना तरी पळयता आसतलें कुवेट? हय, हांव सदांच पळयतां युट्यूबाचेर. तुका खंयच्या तरी नव्या कलाकारांची जावं आदल्या कलाकारांची थोडी भोव वळख मेवल्या आसतली? हय, मेवल्या आनी हांव वळखतां. हांव ल्हानपणीचें आसतना तियात्र नाचतालें, मिसाक सिंगींग करतालें आनी आतां हांव कुयट काम करतां. जायतो तेंप जालो कुयट आसा, थिंगाय कोयरान सिंगींग करतां. आनी जायते फावटी तियात्रान वचपाक म्हाकाय विश आहा, कोण आपयताय, पूण आमकां हॉलिडे ना जावन मातशें प्रॉब्लेम जावन हांव वता. कांयच नजो, पूण जो वावर तुमी ह्या आदीं केला पालकाचेर जे भाशेन तुमी न्हेसल्यात जावं जे त्रास तुमी काडल्यात, ज्या वेळार म्हाका दिसता ते उक्तेपणी आमी लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा आनीक लोकांक दाखोवन दिवपाची गरज आसा की एस्तेला ह्या आदीं कशें तियात्रांनी न्हेसतालें. तर एस्तेला बाय, तुमचो पयलोच तियात्र तुका उगडास आसतलो? उगडास आसा म्हाका. आमच्या गांवान वाड्यान तियात्र जालो, बाब सी मिरांदा. तोय ल्हान, आमी सगळीं ल्हान, आनी ल्हानपणीन तेणें तियात्र केलो आनी म्हाका एक कांतार म्हणपाक चान्स दिलो. पयलें म्हजें कांतार ट्रो म्हणलो. आजून त्या कांताराचे म्हाका 4 वळ्यो म्हाका उगडास आसा. म्हणटा तेन्ना तुजी पिराय खूब ल्हान आसली आसतली? हय, हांव ल्हान आसलें. तरी पूण ती जी 4 उतरां तुज्या तोंडार आसात ती खेळयलीं जाल्यार बरें दिसतलें म्हणून दाखोवपा जाता. 4 लायन म्हाका उगडास आसा अजून. बेश्ट्या कित्या कितें तूं तें सांगनाक म्हाका, मुगे चड कॉलेजीन खूंय तें बोरशीं कोता. एश कोन शिकोत म्हणू एकतीन ओसाय जाता, देखून वो मिस्ता बोकडो कसो वासा भोंवता. हें म्हजें स्टार्टिंगाक कांतार, पूण 4 लायन म्हाका अजून उगडास आहाय, आनीक ना. पूण हें कांतार तूं सी मिरांडा सांगाताक बरेंच घोस्तान? ना, सी मिरांडान तियात्राक म्हाका घेतलें म्हजो भाव आनी म्हजो नेबर, आमी तिगांयनी म्हणलें. तिगांनी कुणबी कांतार. पूण तो तियात्राचें नांव उगडास आसतलें तुका? ना, म्हाका उगडास ना. त्या उपरांत हांव हेळान नाचलें, वेर्नेचो डायरेक्टर डॉमनीक. त्या उपरांत हांव जुंया वयल्या फेळान नाचलें, आवेलीन. आनीक त्या उपरांत मागीर फ्रांसीस सोमनीर हेळाक नाचलें. आनीक जायते हांव तियात्रान नाचलां तें म्हाका सांगपाक उगडास ना. जायते, पूण तूं जाणा गांवान चड जातालें. मागीर म्हणटा हांव रोशन, पिटर रोशनाक नाचलें. उपरांत फिलीप दे आल्मेदा तेकाय नाचलें. आनी मागीर हांव कुवेट गेलें, तें कुवेट आहा. येयलें म्हणटच मागीर केन्ना एशें कोन्न कोणाचे प्रोग्राम आहल्यार सिंगींग कोत्ता, वो केन्ना अशें काजरां कितें सिंगींग कर म्हळ्यार कोत्ता अशें. एस्तेला बाय, आदीं जे तियात्र जाताले ते तियात्र चडशे गांवांनी जाताले.
आनीक हॉलांनी जाले जाल्यार पासून थोडीं गोंयांत हॉलां आसलीं सातेरी मंडप जावं नटराज थिएटर आमच्या राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाचेर तियात्र जाताले पूण गांवांनी जे तियात्र जाताले ते कशे तियात्र जाताले म्हणजे कशें ताचें आयज तियात्र जाता तेच भाशेन जाताले काय कितें तरी वेगळें आसलें पयलीं तियात्र जाताले आमी पयलीं मोटरसायकलो आनी गाडयो तितले आसोंक ना घरा कडेन आमी प्रॅक्टिसा वयतालीं जायते फावटी वचपा पडटालें प्रॅक्टीस कोत्तालीं आनी उपरांत तो एकच फावट जातालो 2 फावट जायनासलो जालो मागीर आनी दुसऱ्या वाड्यान कोण आपयत थिंगा वयतालें हांव प्रॉम्प्टींग पासून ती हांव कांतार केलां शिंकनासतना आनीक अशें म्हणजे म्हाका कितलीं तुवें कांतार दिलीं आनी कितें दिलें जाल्यार म्हाका हार्ड इस जायनासलें हांव तें शिकोन रेडी जातालें आनी म्हणटालें रॉकी डायस आल्ल्यांतलो तेणें म्हाका जायत कडेन तियात्रां वयलां आनी हांव तेजे बरा जायते तियात्र नाचलां कांतारां म्हणल्यार पाडतीन केलां आल्ल्यांक आनी वर्सां जाता तेन्ना हांव आसतालेंच पयल्या वाड्यान तियात्र जाताले ते अशें करून चड हॉलान जायनासलें आनी हांव तेन्ना ल्हान आसलें आतां म्हणटा हॉलान जाताय मागीर हॉलान नाचतालें आनी 3 फावट हांव हेळान नाचलां पळय एस्तेला बाय म्हाका उगडास येता जे भाशेन तूं सांगता की आदीं एक तियात्र एका वर्साक फेस्ता परबेक जावं तें खुर्साचें जावं तें कपेलाचें जावं तें इगर्जेचें ताका एक तियात्र जातालो आनी सगळीं एकठांय येतालीं आनी तो तियात्र आपलो तियात्र जालेल्या भाशेन तो तियात्र सादर कोत्तालीं आनी तो सादर कोत्ता आसतना दुसऱ्या वाड्यांतल्या शेजाऱ्या वाड्यांतलीं जावं लागशिल्लीं कोण आसात तांकां ती आपूण हाडटालीं जावं कांतारांक जावं पार्टीन घालतालीं हय सगल्यांक आपयन हाडटालीं आनी एकवटान कोत्तालीं पूण आतांचें कितें आहा जो कोण नांव आहा तेच एक्टराक सोदता तेच चेडवाक सोदता बारीक आहा तांकां मातशें तितलें कोण न्हय हे आमचे डायरेक्टरांनी म्हाका खूब बरें दिसता ते न्यू एक्टर तेमी घेवपा जाय आनी जायते फावटी पोन्ने एक्टर रावन न्यू एक्टर कांतार बरें कोत्ता एक्टींग बरें कोत्ता तेय भाव भयणांक आमी वयर काडूंक जाय एस्तेला बाय तुका उगडास आसतलो की आदीं जे तियात्र जाताले तेका लायटी आसताल्यो काय पेट्रोल मास आसताल्यो पेट्रोल मास आसता तेन्ना हांव नाचोंक ना लायटी आहा तेन्ना नाचतालें तें पेट्रोल मासा म्हाका पूण मायक जे चलताले ते मायक कशे आसले आयचे परी सारके शुअर मायक काय ना मायकाच जायते फावटी गडबड जातालो पूण मायक आसताले तेच्या फुडें म्हाका खबर ना आसताले हय तुका आदलें खंयचें तरी कांतार उगडास आसतलो आदीं तूं रॉकीच्या सांगाताक जावं खंय तेन्ना कांतार म्हणटालें ती डुएटां ती चड टायम जालो आनी हांव विसरलां आतां तुका आतांची हितून जाल्यार म्हणून दाखोवपा जाता म्हजें फेसबूक काय बरो तो फेसबूक म्हज्या मोगाचो फेसबूक बारीक पळयत तर फेसबूक सगळें तुका पळोवंक मेवता संवसारांतलें सूख दूख एक दीस फेसबूक पळयना तर म्हाका सुकूय लागोना न्हिदोंक पासून गेल्यार म्हाका न्हिदूय पडना फेसबूक पळयत तर म्हजी पयसा ताचीत ना ताका चिडकोन रावा तर म्हाका बुकूय लागोना फेसबूक काय बरो तो फेसबूक म्हज्या मोगाचो फेसबूक बारीक पळयत तर फेसबूक सगळें तुका पळोवंक मेवता संवसारांतलें सूख दूख एक दीस म्हाका वशें घोळ्ळें हांव फेसबूक पळयताना एका चेड्याच्या हांव मोगान पडलें चॅटींग कोत्ताना ताणें मोगान म्हाका म्हटलें तूं म्हज्या मोगाच्या शाना हांवें ताका म्हटलें तूं म्हजो लक्षी म्हणा हय बाय पब्लीक डिमांड लोक विसली मारतात तिसरोय वस करस फेसबूक काय बरो तो फेसबूक म्हज्या मोगाचो फेसबूक बारीक पळयत तर फेसबूक सगळें तुका पळोवंक मेवता संवसारांतलें सूख दूख
अशेंच करून सदांच आमचो मोगतो चलतालो सगळें ताचें आसलें पूण ताचो फोटू नासलोलो फोटू घालूंक सांगो तर तो मोशेर रागार जालो अरे कितें तुमकां सांगो तो म्हजो सोयरोच आसलोलो अरे कितें तुमकां सांगो तो म्हजो सोयरोच आसलोलो खरेंच एस्तेला बाय तुवें सामकें आमकां रानांत व्हरोन सोडलें कारण हें फेसबुकाचेर जें कांतार अशेंच घडटा जायते फावटी फोटो आसना जायते फावटी दुसरें बरोबर उलोवपी आसता तें चेडूच आसता असलें जायतें कितें घडटा तरी आसतना ही जी कांतार जें कंपोज आसा तें तुजेंच ना हांव कुयट आसता आनी तो डायरेक्टरूय कुयट आसता आनी तो बरो मनीस तेचें कांतार एकदम बरें कंपोज करप आनी म्हाका तेचें कांतार खूब लायक जाता आनी हांव हूंय कांतार म्हणपाक म्हाका आहा जाल्यार हांव तेचेच लागीं मागता पावना म्हळ्यार पासून हांव फोर्स करून तेचेच लागीं मागता म्हणटच तूं आमकां ताचें नांव सांगचें ना सोकोर दे आसल ना सुकुर्दे आसल ना खरेंच सुकुर बाब ही कार्यावळ तुवें पळयता आसतलो ह्या वेळार एस्तेलान तुजो उगडास केला तुकाय आमी हांगासरल्यान सलाम दितात कारण हेच भाशेची कांतारां तूं कंपोज करीत राव आनी जे भाशेन तूं एस्तेलाक दिता ते भाशेन दुसऱ्यांकूय दी आनी तुजो जो पेनाचो वजन पेनाचें जें वजन आसा तें अदीक अदीक टिकोवन दवर आनी लोकांचेर तुज्या कांतारां उदेशी उजवाड घाल एस्तेला बाय कुवेट गेल्या उपरांत केन्ना तरी तुका तियात्र न्हेसोंक मेवला मेवला गोंयान हाय म्हणटच आमकां वर्सावडे 2 तियात्र आसताले तितून हांव पार्ट घेतालें मागीर बाब डॉमनीक आमचो तेणें म्हाका एक पार्ट तियात्रा कांतार म्हणपा दिलें आनीक एक पार्ट ही कांतार म्हणपा दिलें 2 पार्ट 3 आनी एक पार्ट प्ले केली तेची डॉमिनीक फेर्नांदीस रायचो तेचे 2-3 पार्ट केला हें आनी आजुनूय म्हाका कोण कोण आपयताय आमचो बाबराज बरे उमेदीन आपोवपा सांगलें पूण म्हजी हॉलिडे संडे आनी तेंचे ते तियात्र जाताय ते फ्रायडे त्या पासत म्हाका वचपाक प्रॉब्लेम जाता एस्तेला बाय तियात्र गांवांनी जाताले एकूच शो जातालो केन्नाय चुकोन बाय पब्लीक डिमांड दुसऱ्या गांवांत जालो जाल्यार जालो तरी आसतना हे जे तियात्र चलताले तेन्ना जो थंयचो डायरेक्टर जो बरोवणार डायरेक्टर जो आसा तो आनीक कोणाक तरी बरे कांतोरिस्ट आसा तांकां हाडटालो हांव जायते फावटी दुसऱ्या तियात्रां म्हाका रॉक डायस म्हणटा कांतार बी म्हणपाक खूब कडेन वतालो तेन्ना म्हाका प्रेम कुमार मेवला आमच्या गांवान एक पाट हाडलो तेका तेचे फुड्यान नाचलो भायर ते पार्टीन बा आसताले पूण हांव कांतार करपाक म्हाका ते वतालो कोण तरी डायरेक्टर येयलो जाल्यार हांव वयतालें तेंचे फुड्यान नाचलां आमचे बाय आंतोनेत ते संवसारान ना तेचे फुड्यान कला अकादमी म्हाका एक पार्टी एवॉर्ड मेळ्ळें एवॉर्ड सर्टिफिकेट तेन्ना आमी तेंय आहले आनीक तियात्र तुका उगडास आसा कोणाचो तो तियात्र सी मिरांदाचो आनीक हे आमचे पास्को रोज फन तेंचे फुडें हांव पडलो म्हणटच हांव नाचता आसतना जेनेटा फुड्यान पळोवन हांव नाचलां जेनेटान एक पार्टी हाफ तेगे कितें प्रॉब्लेम जावन तेणें सोडून दिलें मागीर ते सायड शो हांवें केल्यो प्ले तेगे प्ले ती अशें करून तूं पार्टीन काम करता आसतना कसली भुमिका पडटाली पार्टीन हांवें हिरोईनी केलां सोनिये केलां भयणी केलां आनी कॉमेडी मायच काम हांवें म्हाका दिलें ना कोणें चडसो मायचो केलो ना हांवें मायच म्हळ्यार चड जाणटी मायचो व्हडले मायचोच केला जाणटी हितून म्हाका केन्ना दिलें ना कोणेंच एस्तेला बाय तुका हे सगळे गूण कशे आयले तुमच्या घरांत कोण आसलो म्हजो पाय नाचपी मागीर तेजे फाटल्यान हांव पायचें नांव अंतोन बार्बोस तो न्हेसतालो तो न्हेसतालो पूण तेका हांव पळोवंक ना पूण तो न्हेसतालो मागीर सांगो मागीर हांव आमचो लुसेन आल्वारीस ते आनी म्हजो कुन्याद नाचोंक लागलो तो नाचोंक लागलो म्हणटच हांव म्हाका घाल म्हणटा कांतार म्हणपाक मागीर म्हजी माय घेवन गेली म्हाका लुसेन इरमा फुड्यांक मागीर हांव हे गांवच्या तियात्रान नाचलें आनी मागीर रोखडेंच हांव हे थिंगा फेमस जालें आनी खंयच्या कांताराच्यो 2 वळी तुका उगडास आसतल्यो
मोगान आमी पडटकूच फुडें मातूयची तीन रोकडीच मोगान पडटात कांयची ती नासतना शेवट कितें जायत तो मातूय आमी पळयना अशें कित्याक घडोवंक पावलें हांव मोगान आसतना मोगान ताच्या हांव पडलीं भुरगो तो बरो म्हणून तोवूय म्हजो मोग करी दिसांनी जाले मोगान भोंवून काजार जावूंक येवजिलीं चिंतना गेलीं उडोवन दुडवाचो आदार नासलो न्हवरो बेकार आसून एस्तेला बाय आतां तूं कांतारां व्हडले उमेदीन आनीक जतान म्हणटा तर ही तुजी कला जी तुका तुज्या बापायच्या लागच्यान मेवली तुज्या भुरग्यांक बापायच्या लागच्यान आनीक तें जावन आसा एक देवाचें देणें आनी म्हजे वयर म्हजे भुरगे म्युजिशियन आनीक ते आतां सांगपा म्हणल्यार बँडाचे दोगूय ऑनर तेचे एक बँड आसा आनी तेचे एक बँड आसा म्हाका दिसता तुजी भुरग्यांची वळख तुवेंच करून दिल्यार चड बरी म्हज्या व्हडल्या चेड्याचें नांव फिलीप बारेटो बँडाचें नांव V4U दुसऱ्या चेड्याचें नांव फ्रेडी बारेटो द रायसिंग बँडाचें नांव दोगूय बँडांनी वाजतात हय दोगूय ऑनर त्या भायर फिलीप आपल्यो आनीक एडिशनल एक्टिविटी रिकॉर्डिंग जावं बाकीचें कितें कितें आनीक सगळें करता तो स्टुडियो आसा स्टुडियो आसा त्या भायर तो सॅक्साफोन वाजयता तोय वाजयता आनी फ्रेडी वाजयता दोगूय वाजयता दोगूय वाजयता म्हणटोच तुज्या उद्देशी तुवें म्हाका दिसता तांकां ल्हान आसतना जायतो सपोर्ट तांकां ल्हान आसतना ते 8th आसतना गायल्ले ते रोखडे शिकले आनी तो सर तांकां घेवन भोंवलो हांव फेमस जालें ते भाशेन तांकांय देवान ते चेचेर वयर 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 काडले आनी आयज पासून ते कामाचेर आहाय तेंच तेंचें काम एस्तेला बाय आयचो तियात्र आनी कालचो तियात्र हाचेर आमी नदर मारुया की आदीं तियात्रांनी प्रॉम्प्टींग कोत्ताले आयज तियात्रांनी चडशें प्रॉम्प्टींग तुका दिश्टी पडना ना कोण न्ही तर हाड करपा जाय होय म्हणजे आयचो तियात्र तुका बरो लागता काय आदीं जे जाताले ते सांगपाचें म्हणल्यार आतां सगळें बरें बरें जालां आनी ते तियात्रूय बरें जाताय पयलें मातशें चुकताले प्रॉम्प्टिंगार रावताले अशें जातालें पूण आतां तितलें ना आतां सगळें बाय हार्ट आनी सगळे एक्टर शुअर हय केन्नाय खंय एक गांवांत तियात्र जालो जाल्यार आमी कोण तरी तियात्रिस्टाक आपोवन हाडटाले जावं एम बोयर जावं जशीद वाज आनी कोण कोण जायते आसले तर तांच्या लागच्यान आमकां अपेक्षा आसली की कितें तरी एक वेगळें आमकां मेवतलें ते ओक्तार कांतार कंपोज करून म्हणटात अशें जायते फावटी आमी आयकतात तर असले कितें अनुभव तुका आसात ना ओक्तार कंपोज केल्यार पासून तें बाय हार्ट करपाकू पडटा न्ही तशें पयन म्हूण कोण म्हणना तियात्रान बाय हार्ट करपाकू पडटा आनी कोत्ताले आतां चड कोत्ताय पयलीं तरी प्रॉम्प्टिंगाचे आवाज घेवन म्हणटाले आतां ना आतां बाय हार्ट करपाकू जाय आनी बाय हार्ट कोत्तायच म्हूण हांव जाणा आदलें संगीत आनी आतांचें संगीत आदीं जें तूं कांतारां म्हणटालें ते आदले म्युजिशियन आनी आयज जें संगीत आहा तातूंत कितें तरी वेगळेपण तुका दिश्टी पडटा पयलींचें मातशें उणें आसलें आनी आतांचें मातशें चड बरें आसा बरें आसा म्हणजे आतां जीं तूं कांतारां म्हणटा तीं तूं आनीक जेतान म्हणटा उमेद येता आनी तें बरें म्युजीक बोलें जाल्यार आनी तुका पोज येता म्हणपाक एस्तेला बाय तूं कुयट गेल्या उपरांत तुवें म्हटलां 2-3 तियात्र तूं न्हेसलां तर आमी कोयराचे न्हेसताले वर्सां ते आसताच आमचे कोयराचे वेगळे कितें तरी म्हणजे कोयर ग्रूप आसा तोच तियात्र घडोवन हाडटा ते तियात्र कशे असतात ते तुका हाय हिस्टरी ना पूण आमचे देवा वयर अशी आनी आमी कांतार म्हणपाची डॅन्स करपाचे तशें म्हणजे वर्सान वर्स ते चडशी ही जबाबदारी कोण घेता कोयरांतलो कोण तरी लिडर आहा तोच घेता आनी तोच ही स्क्रिप्ट बरयता हय तो बरयता नाजाल्यार तितून आनी कोण तेचे दुसरो ते आमचे नाचपी सगळे ते कोण ना सगळीं न्हू तो कोण तरी आहाय जाल्यार तो पावना जाल्यार तो दुसरो आहा तो करता अशें पूण कोयरांतलेच दुसऱ्यांक ना आतां तुमी कुवेट आसतात कुवेटच्या देसान आसतात
जेन्ना असल्यो कितें तरी कार्यावळी घडोवन येतात तेन्ना तुमकां कितें भोगता की आपण हें तियात्राक वेतिल्लें आसलें, तियात्र पळयतलें आसलें, तियात्रान न्हेसतलें आसलें? पळोवपाक वचपाक आनी तियात्रान न्हेसपाक वचपाक म्हाका खूब उमेद येता, पूण वचपाक ती दोनी धाडपाचे प्रॉब्लेम म्हूण हांव उत्तां इतल्या कामां. पूण आतां स्टार्ट जालें. पयर हांवें कांता ट्रो म्हणलो आनी हेच्याय फुडें म्हाका दिसता हांवें सांगलां हांव सिंगींग कोत्ता म्हूण, मिसां सिंगींग कोत्ता म्हूण हांवें तांकां सांगलां. आनी आतां ह्या फुडें सांगतलें कित्याक एक तियात्र म्हज्यान कांतार म्हणपाक तांकां सांगून वचपा जाता, पूण पोतून प्रॅक्टीसे वचपा जायना. एक दीस सांगपा जाता एक हांव सिंगींग करपा आहा म्हणल्यार तें ओके. आनी म्हाका आतां उमेद आहा आनी हांव आपयल्यार म्हाका कोणें थिंग चान्स दिल्यार हांव सिंगींग करपा वयतलें. एस्तेला बाय, कुवेटच्या देसान दुसऱ्या गांव भावांची, गांव भयण्यांची जावं गोंयकारांची भेट केन्ना जाता? इगोर्जेन म्हणजे आयताराची आनी थोडी फ्रायडे आसता तांकां फ्रायडे आमचो लोक चड वचना, गोंयचो लोक चडसो संडे वयता. आनी कंपनी पळय आहाय तांकां फ्रायडे हॉलिडे आसता, वयताय वचना तें म्हाका खबर ना. कांतारां गायल्या उपरांत जावं कांतार म्हटल्या उपरांत जावं रॉकी सांगाताक एक दुयेर्त म्हटल्या उपरांत केन्ना तरी कोण आयला आनी म्हटलां की बाय तुवें कांतार बरें म्हटलें? हूंय वच, कांतार तुजें बरें जालें, एक्टींग बरें जालें म्हूण कोण तरी सांगतालोच. चडशीं तुका डिसेंट आवडटालीं काय कॉमेडी? डिसेंटूय आवडटाली आनी कॉमेडी बी आवडटाली. आनी दोनी डिसेंट कॉमेडी. चड जाणटेच हांवें रोल म्हाका जबरसो कोणें दिलो ना. कांतारां डिसेंट कॉमेडी तशीच. कितें तरी पिटर रोशन हांचो तियात्र तूं न्हेसलां, ह्या तियात्रा वयर आमच्या ऑडियन्सांक? त्याच्या तियात्रान हांवें पयले गेले ते फावटीक सुनेच रोल केलो आनीक मागीर एक पावट कॉमेडी केल्या. तर एस्तेला बाय, आदीं तूं तियात्र न्हेसतालें आनी आयज तूं तियात्र न्हेसता, हातून जे कॉस्ट्यूम, जीं ड्रेसां वापरपाक पडटात तीं आदीं बरीं जातालीं काय आतां बरीं जातात? आतां बरीं जाता. आदीं न्हेसतालें कॉमेडी आनी, पूण पयलीं वन म्हाका आतां बरीं जाता म्हूण म्हाका दिसता. एस्तेला बाय, जायते फावटी तूं म्हणटा कॉमेडी म्हणजे फिल्पाच्या तियात्रान कॉमेडी जावं पिटर रोशनाच्या तियात्रान कॉमेडी. म्हाका दिसता हालीं तूं कुवेट जालोलो डॉमिनिकाचो तियात्र न्हेसलां. वय, त्याच्या तियात्रान हांवें एक ट्रो म्हणला आनीक एक ल्हानशी कॉमेडी केल्या. ते कॉमेडीन हांवें गांठी मामीच काम केलां. तियात्र जाल्या उपरांत तुमी आयताराचे मिसाक वतात, ते तियात्राचो आवाज कसो कितें जावं लोक कितें म्हणटालो तियात्रा वयर? त्या तियात्राचो आवाज एकदम बरो जालो आनीक सगळें बरें आहलें तेचें. आनीक जायते जाणांनी म्हणलें तियात्र एकदम बरो गेलो म्हण. तेचो तियात्र न्हू तो म्युजिकल शो, तो एकदम बरो गेलो म्हणून जायते जाणांनी सांगलां. बरें गेलें तेचें. एस्तेला बाय, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिला आनीक तुजे लागीं भासाभास करून आमकां जायतें कितें सोजमलें की आदीं कशे पद्दतीन कशे त्रास काडून हें तियात्र जातालें. एक तियात्र एकूच फावटी प्रयोग जातालो, दुसरे फावटी तो जावंक पावनासलो कारण दुसऱ्या वाड्यांतले दुसरे कोण तरी तयार जाताले आनी आपलो तियात्र सादर करताले. हातूंतल्यान जायते तियात्रीस घडले. वय, आनी पयलें हो शिंगलो तियात्र दुसरे पावट जायनासलो. आयज हो शिंगलो जाल्यार हाल दुसरो शिंगपा जावो, पर तिसरो, अशें करून आमी जायतीं शिंगतालीं. पूण आतां तशें ना. एक तियात्र तूं आतां कितलेय फावटी जाता आनीक आतां जायतें बरें. खरेंच एस्तेला बाय, तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो त्या पासत किरीतपणी आमी तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काजंतान देव बरें करूं म्हणटात. तुकाय करूं. आनी इतल्यानूच आयची ही धाकटीशी मुलाखत एस्तेल बारिटो सांगाता हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.